गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. रीण काडून महोत्सव करचे न्ही आयोजीत राज्याच्या वाडपी रिणाच्या वजाचेर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान उक्तायलो हुस्को. दुसऱ्या लेनीच्या कामा खातीर 5 ते 15 डिसेंबर मेरेन होडर पूल बंद. जानेवारी मेरेन पुलाचे काम जातले पुराय. आमदार निलेश काब्रालाची म्हायती. सावर्डे मतदारसंघात अध्यात्मिक पर्यटन प्रकल्प जातले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आमदार गणेश गांवकाराच्या वाडदिसाक दिलें. सावर्डे तिस्कार भायले येवन परवानगी घेनासतना रस्त्या देगेक बेकायदेशीर रितीन विकतात फळां. थळावे बेजार. पंचायतीन करची कारवाय. थळाव्यांची मागणी. केरी तेरेखोल फेरी धोकादायक स्थितीत. धक्क्याचेर रेंव पातळ्या. धक्को सारको करचो. थळाव्यांची मागणी. सिंधुदुर्गाच्या देवगड दर्यांत पुण्यातले 6 विद्यार्थी बुडले. चौगांच्यो कुडी सापडल्यात. एकल्याक वाटयलो आनी एकलो बेपत्ता. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सरकारा वतीन आयोजीत करपी कसल्याच व्हडल्या महोत्सवाक म्हजो विरोध ना, पूण रीण काडून महोत्सव करपाचे आसात जाल्यार असल्यो कार्यावळी करपाचे ना असो हुस्को फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें उक्तायला. पणजे जाल्ल्या एका कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना विजय सरदेसाय उलयतालो. गोंयांत हालींच राष्ट्रीय खेळ सर्त जाली. हे खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केले. ह्या खर्चा खातीर आतां सरकाराचेर आर्थीक संकश्ट आयला आनी आतां भुरग्यां खातीर सरकारान बाल चित्रपट महोत्सव करपाचें थारायला. ही बरी गजाल, पूण हालींच बालरथ बशीक अपघात जाल्लो. बालरथाचे कर्मचारी आपलो पगारवाड आनी हेर सुविधा दिवचे म्हूण मागणी करतात. सरकारान तांच्यो मागण्यो पयलीं पुराय करच्यो आनी मागीरूच व्हडले व्हडले महोत्सव घडोवन हाडचे. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाचो सरकाराक सल्लो. गोंय म्हणटा तो प्रदेश फक्त इव्हेंट्सां खातीर वळख जावची न्ही गोंयची. आज जेन्ना एक्युमुलेटेड डेट गोंयचे 35,000 कोटीचेर पावलां आसतलें अशें जेन्ना संकेत मेळटा तेन्ना म्हजो तरी आग्रह आसा सरकारा कडेन की आतां वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कसलोय करपाचो बंद करता. पयशे मोडात थंय गरज आसा थंय आनी गरज आसा थंय पयशे मोडप जायना हें आज आमकां दिश्टी पडटा. भुरग्यांक महोत्सव जावचो खूब इम्पॉर्टंट, पूण भुरग्यांचे बालरथ सारके उरचे. भुरग्यांची जिवीत धोक्यान पडचें न्ही. कित्याक बालरथ रिपेर करपाक वो बालरथांचे ड्रायव्हरांची सॅलरी वाडोवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. ही वस्त आमकां आयकूंक मेळूंक जायना. भुरग्यांक जेन्ना एक बालरथान धाडपाक आवय बापूय एलाव करता तेन्ना तांचें सगळें लायफाचें इन्वेस्टमेंट तातूंत इन्वेस्ट करता. आनी तेन्ना जेन्ना एक गाडी अशीच भायर वता कारणां शिवाय तेन्ना एक प्रश्न पडटा की सरकार पयशे प्रायोरिटायज करता काय म्हणून खंय जंय मोडूंक जाय थंय मोडटा काय म्हणून. नॅशनल गेम्स जाल्यो. नॅशनल गेम्सान इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलो काय दिशिल्लो ना. आमी पळयलें की व्हडलो इव्हेंट जालो पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर चड जालो ना. म्हणून हांवें पसून सरकाराक जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर करता थंय सपोर्ट केल्लो आहा की खंयचेंय नवें जें ट्युरिजम ओरिएंटेड स्पोर्ट आहा जाका आमचे प्रदेशांत फुडार आसा असले स्पोर्टाक तांणी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. पूण फकत तंबू घालून इव्हेंट केलो आनी मागीर तो तंबू काडून व्हेलो जाल्यार तातूंत कांय अर्थ जायना. तातूंत फायनली जाता इतलेंच की लोन वाडत वता. एक दीस अशें जातलें की आमची जीं भुरगीं ज्यांच्या खातीर भुरग्यांचे फेस्टिवल करूंक सोदतात ते भुरग्यांचेर कर्जाचो येदो व्हडलो हें आसतलें
वजें आसतलें की तें भुरग्यांकूच नाका जातलें. सो हें जावचें न्ही. हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट द फिल्म फेस्टिवल, बट आय थिंक गव्हर्मेंट शूड सेट इट्स प्रायोरिटीज स्ट्रेट. मजगतीं फाटल्या कांय दिसा सावन माटवे दाबोळे हांगा पेट्रोल लिकेजाचो विशय बरोच गाजता. हे विशीं फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान प्रतिक्रिया दिल्या. आयकात. तातूंत एक चिंतपाक जाय की दाबोली ऑयल टँकिंग जे कॉर्पोरेशन आहा, कंपनी जी आहा हाजी बिल्ल्याची, तांणी एक बेल्जियन मेलिनोवा कुत्रो हाडलो चॅक करपाक की खंय कितें जालां तें. बेल्जियन मेलिनोवा म्हणटा बरें कुत्रे, म्हजे कडेन एक बेल्जियन मेलिनोवा कुत्रो आहा. आतां त्या कुत्र्याचो यूज पळोवन मुखेलमंत्री तो कुत्रो बॅन करना हें म्हजें पयलें एक ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट. सेकंड की द गाय इन एनी पोल्युटींग ऑर हजार्डस सबस्टन्सीस जो मनीस चूक करता ही हॅज टू पे. हें पयलें सिद्धांत आसता, पयलो प्रिंसिपल आहा. हो प्रिंसिपल असो आसूंक जाय की जुवारी ऑयल टँकिंगाची चूक जाली आनी जुवारी ऑयल टँकिंगान फारीक करूंक जाय लोकांक. बांयांक जर उजो लागूंक लागलो, बांयच्या उदकाक जर उजो लागूंक लागलो आनी गव्हर्मेंटाक तें व्हडलें कांय दिसना जाल्यार गव्हर्मेंटाचे दोळ्याचे आय कॅम्प तांणी चड घडोवन हाडचें पडटलें. समथींग सिरियसली रॉंग. हे कांय जावंक ना म्हणटा म्हळ्यार कितें? अरे कांय जावंक ना जाल्यार तुमकां इतले दीस कळना कशें? उदकाक उजो पेट्टा, ऑयल पायपलायन बंद केली, सरकार म्हणटा कांय जावंक ना, कांय ना, एज इफ इट्स नथींग, इट्स अ युज्युअल थिंग. हाव कॅन इट बी युज्युअल? समथींग. भोपाल गॅस ट्रेजेडी जाल्या ताजे मागीर जे सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्या ताचेर सरकारान विचार करचो उलोवचे पयलीं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 5 ते 15 डिसेंबर मेरेन होडर पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें काम करतले ते खातीर पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या लेनीचें काम जानेवारी मेरेन पुराय जातलें अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें. 4 लेनीचें काम पुराय जाल्या उपरांत मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करून पुलाच्या उक्तावणाची तारीख थारायतले अशें तांचें म्हणणें. आज आमी होडार ब्रिज जो सेकंड सेगमेंट 4 लेनीचो ब्रिजाचे आमी आज स्थापना करता. ताचे मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर जो काम बरे भशेन तेणें केल्लें तो आमचे वांगडा आसा, जीएसआरटीसी मनीस आसा, आमचे वांगडा झेडपी सिद्धार्थ बाब आसा, आमचे बाकीचे इंजिनियर आसा. आनी एक गोश्ट लक्षात येयली की म्हाजे कडल्यान की हे फावटी ते क्रेन यूज करना. स्पेशलायज गँग ऑल द वे फ्रॉम पुना हाडल्या कित्याक हांगा इन्क्लिनेशन जाल्ल्या कारणान क्रेन यूज करूंक मेळना. पूण एक हे आमचे जुगाड म्हणटा, इंजिनियरींग जुगाड म्हणटा पळय, हे जुगाडान ते पयलीं काम करताले ट्रेन ब्रेन जावचे पयलीं. हे आज पासून आमचे देशा भितर लोक आसात. पयर आमी आमचे जेन्ना टनलान भितर मायनींग इंजिनियर वचून टनलान जुगाडान ते रोखडे वरांनी काडले, नाल्यार खूब दीस तांकां लागताले. अशें करून हो जुगाड जो आज आमी पळयता हितून भितर 105 टन एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट ते देंवोवपाचे आहा. 105 टन आनी 105 टन 210 टन आनी ताका लेंथ आसा 60 मिटर, हायट आसा 2.5 मिटर. अशे 2 जुगाड ते आज फाल्यां म्हणल्यार ते तेजेर पावयतले. आनी हे म्हाका दिसता आमी जर पयले हे बरे भाशेन ते करता आनी इट इज शोज दॅट इंडियन सायंटिफीक एप्रोच इन द जुगाड फॉर्म इज ऑल्सो स्टील एक्झिस्टिंग. आनी हेजे खातीर हांव म्हाका दिसता जे काम ते करतले आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फाटल्यान लागून आमी 5 तारीख ते 15 तारीख म्हणजे 10 दीस आमी घेतलेले शटडावन. पूण जे काम तेणें बरे भाशेन केल्लें आसा आमी म्हाका दिसता 2 दीस पयलींच ब्रिज ओपन करूंक शकतले फॉर ट्रॅफिक. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता बाकीचे भितरले इंटरनल रोड वचपाक. हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक स्पेशली जीएसआरटीसीक तांकां स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक तेणें खूब लक्ष घालून तें काम हो ब्रिज हो वडारचो ब्रिज आमच्या हांगा सोंपन आशिल्लें. खूब वर्सां हांगा हो सिंगल लेन ब्रिज वयतालो, 2 गाडी वचनासले, खूब एक्सिडंट जाताले. पूण आज सीएमान सँक्शन करून आज कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळलो. कित्याक अशे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बाकी कामां करता जीएसआरटीसी ती अजुनूय 8-8 वर्सां 7-7 वर्सां करना. पूण कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळलो, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेजें फेलिस्टेशन आमी जेन्ना इनोव्हेशन दवरतले त्या ब्रिजाचेर तेन्ना करतले आनी ताका मनांतल्यान कुडचड्या वयल्या लोकांच्या मार्फत ताका थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणें खऱ्यांनी मनांतल्यान काम लावन ही गोश्टी केल्ल्यो आसा. सो म्हाका दिसता हो ब्रिज चड करून आमी जानेवारीन रेडी जातलो रस्तो आनी बाकीचे करून आनी डेट मागीर सीएमाक करून दोनूय 4 लेन ब्रिज आमी ओपन करतले. कित्याक फर्स्ट 2 लेन आमी अशेंच ओपन केले, डेडिकेट केले लोकांक इनोव्हेशन करनासतना. पूण दोनूय ब्रिज 4 लेन ब्रिज आमी लोकां खातीर सीएमा कडेन डेट घेवन तेन्ना आमी हे इनोव्हेशन करतले. फुडर आमचो ब्रिज जो आसा तो सेकंड फेज आज कंप्लीट जायत आयिल्ले आसा
आनीक एक उमेदीची गजाल की आमचो कितले वर्सांची ह्या आमचे दोन्ही आमचे कुडचड्यार आमचे विलेज पंचायत आनी आमचे म्युन्सिपालिटी आनी कुडचडे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे आमचे सदांच मागणी आसले आमदारा कडेन की हो खूब बारीक आसलो पयलींचो ब्रीज जे आयज तेणी आमी लोकांनी स्वप्न पळयल्लें तें म्हाका दिसता खंय तरी पूर्णत्वाक आमदारान आमचे हाडले आसा आनीक हे दोन्ही ब्रीज कनेक्ट जावन ट्रॅफिक इतली आतां सुरळीत जातलें आनीक दोन्ही सायडींतल्यान वचपाक मेळटलें आनी व्हडलोय जाल्लो आसा त्या खातीर हांव आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल यांचे सगळ्याच्या वाटेन हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा की जे आयज सगळ्यांनी आमचे कुडचडे भाशेन स्वप्न पळयल्लें त्या स्वप्न तेणें आपल्या हितून पूर्ण केल्लें आसा. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकर हांच्या वाडदिवसाच्या निमतान शेनवारा आमदार गणेश गांवकर हांचो सत्कार सुवाळो जालो. धारबांदोड्यांत केल्ल्या उदरगती बद्दल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आमदार गणेश गांवकराची तोखणाय केली. सावर्डे मतदारसंघात 2 अध्यात्मीक पर्यटन प्रकल्प जातले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आमदार गणेश गांवकराच्या वाडदिवसाक दिलें. आमी इंटरलँड टुरिजम उलयता ते इंटरलँड टुरिजमाचेर उलयता आसतना दूधसागराचेर आमी सुरू केल्ल्यो एडिशनल जीप आसतल्यो किंवा थंयसरली पुराय फॅसिलिटीज ह्या आमी फुडें करपाक घेतल्या आनीकूय बी तेच्यो फॅसिलिटीज पुराय करता. बट तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. आमकां सस्टेनेबल टुरिजम इंटरलँड टुरिजम हे फुडें व्हरता आसतना पुराय दूधसागर आनी एडिशनल सर्कीट जे आमी डेव्हलप करपाक घेतला ते फुडल्या वर्साच्या पर्यंत एडिशनली सर्कीट जातले. फक्त जीपकारांक दूधसागराचोच बिझनेस न्ही तर त्या खातीर इतर बिझनेसूय मेळोवन दिवपा खातीर आमचो संकल्प आसा. आनी हे सगळें करता आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजमाचे 2 प्रोजेक्ट हे पुराय धारबांदोडा मतदारसंघात येतले. तांबडे सुर्लाचें जे फेमस देवूळ आसा त्या तांबडे सुर्लाचें देवूळ आनी तेज्या भोंवतीचो प्रकल्प जो आसा होय बी स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी डेव्हलप करता. आनी थोड्या दिसाच्या भितर आमी जर थारयला की धारबांदोडा गांवांत स्पिरिच्युअल टुरिजमा खातीर आमी PPP तत्वाचेर तोय प्रोजेक्ट सुरू करपाचे आसा. त्या खातीर गोंयांत हाज्या फुडें जर स्पिरिच्युअल टुरिजमा खातीर कोण जर आयलो आसत जाल्यार ते सगळे जाण तुमच्या गांवांत येतले, तुमच्या मतदारसंघात येतले. सगळ्या जाणांक सगळ्यात मोठ्यो संदी ज्यो आसा ह्या गांवांत अवेलेबल जातल्यो. त्या खातीर अंत्योदय तत्वाचेर विकास करता आसतना आमी सगळ्यात शेवटच्या गावाचो विकास तो करपाचो थारायला. आणि शेवटचा गाव न्ही तर त्यांची मोल्या पंचायत ही कर्नाटकाच्या बाउंड्रीक तेकोन आसा. ही शेवटची पंचायत न्ही हाज्या फुडें ती पयली पंचायत म्हणून वळखली वयतली. गांवचो पयलो विकास सुरवात जातली जाल्यार ह्या मतदारसंघांतल्यान जातलो ह्या पंचायती. सावर्ड्यात तिस्कार भायले येवन रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन फळां विकतात. हाका लागून रस्त्या कुशीक फळां विकत घेवप्यांची गर्दी जाता आनी येरादारीक आडमेळी जाता. पंचायत अशें कशें कोणाकूय भायल्यांक रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर धंदे करपाक दिवंक शकता. ह्या भायल्या फळ विक्रेत्यांक लागून आमच्या गांवच्या फळ विक्रेत्यांक लुकसाण जाता म्हणून बेकायदेशीर फळां विकप्यांचेर पंचायतीन कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी हांगा सावर्डे तिस्कार हांगा आसात. आमी पळोवपाक शकता की आमचे फाटल्यान हे जे फ्रूट सेलर आसा जे भायले आसात आमी पळयता हांगा सावर्ड्या जे आमचे पंचायत क्षेत्रांत जे चडशे हे रस्त्या सायडीन हांगा हे फ्रुट्स घेवन बसतात आनी बाकीचे जो बिझनेस करता हे चडशे भायले आसात. हांव मागता की हे लोकल्सांक हांगा बेनिफीट मेळपाक जाय. हांकां भायल्यांक हांगा येवन जे बिझनेस करपाक हांकां परमिशन कोण दिता. जर तांकां विचारलें जाल्यार ते सांगता आमी कसले पयशे भरना काय भरना जाल्यार हांकां हांगा रावपाक परमिशन कोण दिलें आनी परमिशन दिलें जाल्यार खंयच्या आधाराचेर दिलें आनी जर दिवना जाल्यार हे कशें बसतात हेचेर चवकशी कोण करतलो. पंचायत जावं बाबा हांगा जे सोपो कलेक्शन करपाक तेणी जो हें घातला तितून हे इन्क्लूड आसात काय आनी जर तुमी ते सोपो कलेक्ट करतात जाल्यार हांगा हो बिझनेस कोणाक हे भायले लोकांक येवन बिझनेस करपाक हो सावर्ड्या पंचायत क्षेत्रांत तुमी तांकां परमिशन दिला काय. हांव मागता बेगींतल्या बेगीन पंचायतीन हेजेर एक्ट करचे आनी हे जे भायले जे येवन हांगा जर बिझनेस करतात जेजो इफेक्ट आमच्या हे जे लोकल हांगा फ्रूट वेंडर्स आसात हांगा आमी सायडीनूय पळोवपाक शकता जे आमचे लोकल्सूय हांगा फ्रूट विकतात. हे जे भायले येवन हांगा जे सवाय रेटीन जावं कसली फ्रूट्स हाडटात आनी तितून कसली मिलावट आसा ही आमकां खबर ना पूण हे सवाय दिता आनी आमचे जे लोकल्स जे बिझनेस करतात तेंचेर हो खूब इफेक्ट जाता. हांव मागता पंचायतीन हेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची आनी हे जे भायले जे येवन हांगा बिझनेस करतात तांकां बंद करचे आनी आमचे लोकल्स जे आसात तांकां हांगसर बेनिफीट मेळपाक जाय. हे सगळे सावर्ड्या हांगा सगळो जर आमी पळयलें जाल्यार हांगा सावर्ड्या चडशे इल्लिगल बिझनेस चलतात आनी हेजेर पंचायतीचो कांयच कंट्रोल ना. पंचायतीन हेंचेर सगळ्यांचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन आनी जे आमच्या लोकल्सांक हांगा बेनिफीट मेळपाक जाय. पंचायतला हे देतात
पैसे देतात तुम्ही काही इथं थांबायला? तर तुम्ही इथं कोणी सांगितलंय थांबायला? तर तुम्ही असं करू शकता, कुठेही थांबू शकतात? संडे वीकला 2 असं, पण इथं काही ऍक्सिडेंट झालं तर तुम्ही कसं रिस्पॉन्सिबल, तुम्ही घेणार रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाही, गाडी आज लावली, गाडी काढतो इथं, गाडी सुद्धा नाही, तुम्ही फ्रुट्स पण लावू शकत नाही. हे लोकांचं कंप्लेन आहे इथे. आता काय करणार तुम्ही? नाही, इथं थांबायलाच भेटत नाही, इलिगल आहे हा. इथं हे काय, तुम्ही पंचायतला कळवलं नाही, तुम्हाला तुमचं परमिशन नाही, तुम्ही हप्ता देत नाही पंचायतला, तर कसं होणार? आत लावू पण भेटत नाही, तुम्ही काढा इथून, नाहीतर ते हे करा, तुम्ही पंचायतला कळवतो. नाहीतर तुमचं नाव काय? अंकुश रोपनर, कुठले तुम्ही? पंढरपूर. पंढरपूरहून येतात. वीकला कितीला 2 दिवस येतात? नाही, 1 दिवस. पण इथं कसं परमिशन दिली नाही ना पंचायतने? हांव आसा सावड्डा तिस्कार, आनी आमकां काही कंप्लेनी येयल्यो की हांगा जे परराज्य जे आसात, जे भाजी जावं या फ्रूटवाले जावं, हे हांगा येवन रस्त्यार विकतात म्हणून, आनी त्या खातीर खंय तरी येवपी वचपी लोकांक तो खतरो जावन आसा अशें तेणी म्हणून आमकां कंप्लेन केली. आनी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता, रस्त्याच्या एक सायडीन ही जी आसात ती फ्रूट आसात, ह्यो गाडी लावन त्यो फ्रूट भायर लायिल्ले आसात. आनी तुमी पळोवंक शकता हो जो रस्तो आसा, हो मेन रस्तो आसा, ज्या जाग्यार वळण आसा, प्लस हांगच्यान फोण्या दाबाळ ह्या सायडीच्यान गाडी येतात, आनी ही जी गाडी आसा ही मदींच लायिल्ली आसा सायडीच्यान, ज्या जाग्यार सायडीन घेवपाच्यो गाडयो त्या जाग्यार लायिल्ली आसा. तेणे जे लोकल आसा तेंचे म्हणणें आसा की हे जे फ्रूटवाले आसा ते खंयी येवन हांगा आपलो जे गाडी आसा लायता, फ्रुटां भाजयो विकतात, आनी त्या खातीर जे हांगचे स्थानीय जे भाजी विकपी आसा तांकां खंय तरी लॉस जाता. तेंचे कडेन ना पंचायती कडल्यान परमिशन आसा, ना पंचायती कितें दिता, पूण तेंचे म्हणण्या प्रमाणे ते खंय तरी कोण तरी येता सोंपो व्हरपाक, पूण पंचायतीन सपोज हेजो सोंपो घेता, खंय तरी तांकां एक दुसरो जागो दिवपाक जाय, ज्या जाग्यार तांकां खंय तरी जे बाकीचे लोक आसा तांकां डेंजर ना थंय दिवपाक जाय. पूण हांगा तुमी काय पळोवंक येता, पंचायत फकत सोंपो घेता आनी असले जे डेंजरस जे सिच्युएशन आसा ते खंय तरी इग्नोर करता अशें दिसून येता. सो लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे पंचायतीन खंय तरी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. आतां आरटीओन आमच्या फुड्याक येवन तांकां चलन दिल्लें आसा, आनी पंचायतीन बी हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा अशें हांगच्या थोड्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर. केरी तेरेखोल फेरी धक्को धोकादायक स्थितीत आसा. फेरी धक्क्याचेर रेंव सांचून उरिल्ल्यान फेरयेंतल्यान गाडयो काडटा आनी तो रमतात. फेरी धक्को परतून बांदचो म्हणून लोकांनी कांय दिसां पयलीं मागणी केल्ली, मात अजून मेरेन लोकांची मागणी पुराय जावंक ना. फेरी धक्को सारको नाशिल्ल्यान फाटल्या सप्तकांत कार जी आसा गाडी ती सरळ उदकांत गेल्ली. परतून अशी घडणूक घडची न्हय ह्या खातीर फेरी धक्को सारको करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. आयज आमी तेरेखोल केरी ह्या न्हंयच्या कुशीक आहात आनी ह्या न्हंयचेर सरकारची फेरीबोट सेवा आसा, आनी ह्या फेरीबोटीक सेवे खातीर जे आपले धक्के 2 धक्के आसात ते धक्के धोकादायक स्थितीत आसा. आयज जर ह्या धक्क्याचेर पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात वाळू जी रेंव आपूण म्हणटा ते रेंव साचलेली आसा, आनी ह्या रेंव साचल्या कारणान परत गाडयो भितर काडप वयर काडटना कशा प्रकारचे अडचणी जाता हे वाहन चालकांक बऱ्यापैकी खबर आसा. फाटल्या काही म्हयन्या पयलीं हो धक्को बांदचो अशी मागणी मुखार आयिल्ली आनी ताची प्रक्रियाय पुराय जाल्ली, पूण ताचो पाठपुरावो आयज मेरेन जालो ना. हो धक्को कित्याक बांदिनात हो एक प्रश्न आसा. त्याच्याच बाजून न्हंयच्या बाजूक व्हडा प्रमाणात वाळूचे पट्टे तयार जाले. आता भरतेक आणि सुकतेक हे वाळूचे पट्टे मागीर थेट वाळू हळूहळू त्या फेरी धक्क्याचेर येता आनी धक्क्याचेर वाळू आयल्या कारणान गाडयोंची जे व्हिलां असतात ती व्हिलां स्लीप जातात आणि रोमतात. हो प्रकार वारंवार घडता. केन्ना केन्ना वाळून रोमत असल्या कारणान काही गाडयोय भितर घालपाक पळयनात. धक्के चो अंदाज येना त्याचे खातीर फाटल्या काही दिसांनी एक गाडी थेट उदकांत पडलेली. असो परत ताचो पुनरावृत्ती जावची न्हू किंवा लोकांक अडचणी येवचे न्हू हेचे खातीर सरकारान यत्न करचो आनी जो वाळूचो पट्टो वाळू रेंव जी धक्क्याचेर साठावता ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.
सिंधुदुर्गाच्या देवगड दर्यांत पुण्यातले 6 विद्यार्थी बुडले. चौगांच्यो कुडी सापडल्या. एकल्याक वाटेलो एक बेपत्ता आसा. हे सगळे विद्यार्थी संकल्प सैनीक अकादमीचे आसात. सहलीक आयिल्ले कडेन ते न्हांवपाक गेल्ले. मरपी चौगांय चलयो. एकल्या चल्याक वाटयला तर ताका वाटोवपाक गेल्लो विद्यार्थी बेपत्ता आसा. देवगड पर्यटना खातीर पुणेच्या संकल्प सैनीक अकादमीची पिकनीक आयिल्ली. हे पिकनिकेक आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दर्यान न्हांवपाची इत्सा जाली. ते उदकांत देंवले, मात उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडपाक लागले. ते बुडटाना तांच्या सांगात्यांनी बोवाळ मारले उपरांत थळाव्या लोकांनी जीवरक्षकांनी मजतीक धांव मारली. ताणें उदकांत देंवून तांकां वाटोवपाचे सगळे यत्न केले. पुणेच्या तुपे हाका वाटोवपाक येस आयले. मजगतीं प्रेरणा रमेश डोंगरे, अनिशा नितीन पवळ, अंकिता राहुल गलाटे, पायल राजू बनसोडे हाका उदकांतल्यान भायर काडली. तांकां ग्रामीण हॉस्पिटलांत तात्काळ उपचारा खातीर व्हेली. थंय वैजकी अधिकारी डॉक्टर हिवटकर हांणी तांकां आदींच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फातोर्डेच्या बायलांनी घरात तयार केल्ले मसाल्यांक माची मेळची म्हणून उद्देजिका उषा सरदेसायान होमवर्क ही वेबसायट सुरू केल्या. शेनवारा ह्या वेबसायटीचें उक्तावण गोंयची बॉलिवूड अभिनेत्री वाल्युशा डिसोजा आणि फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या हस्तुकी जाले. बायलांच्या कलागुणांक वाव दिवपा खातीर होमवर्क हो प्रयोग चालीक लायला. ह्या प्रयोगा वरवीं गोंयांतल्या मसाल्यांक देश पातळीचेर बाजारपेठ मेळची ह्या उद्देशान हो प्रयोग चालीक लायला अशें होमवर्कची मुखेली उषा सरदेसाय हाणें सांगलें. सी होमवर्क हांवें आमच्या ब्रँड हो होमवर्क कित्याक केलो कित्याक दीस ब्रँड हो म्हणल्यार तो होममेकर्स म्हणटा ती घराची बायल. सो जी घरांतल्यान ती रांदून भायर हाडूंक शकता, लायक मसालो ती घरांत नॉर्मली यूज करतात. पण आतां म्हाका जर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक जाय आशिल्लो, वीच इज द बेस्ट वे. तांचेच जी ती बरी आसात, जी तांकां टॅलंट, जी नॅचरली स्किलफूल ते जे वेव्हारान आसात, वेव्हार म्हणजे तेजी किचन इज द मेन तांचो जागो, देवारो कसो. सो तातूंतल्यान जे ती करतात तेंच जर तांकां जर सस्टेन करता, लायक फायनान्शियली सस्टेनेबल जर करूंक शकता, जाल्यार हांवें तोच स्टेप केलो. तांचो टॅलंट, जो तांची स्कील, आनी तांकां ताजे पसूनच कशें लायक फायनान्शियली फॉर्म जावपाक हांवें तांकां हेल्प केल्ली आसा. सो हांवें खूब रिसर्च केलो तेजेर. लायक आमचे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत तरेतरेची इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड आय डोंट बिलीव इन एनी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटीज. फॉर मी एक बायल म्हणजे बायल, जे म्हजे जेंडर, हांव जर म्हजे खातीर कितें बरें करूंक शकता जाल्यार म्हजे त्याय बायलांक बरेंच करूंक जाय हो म्हजो एक हेतू आशिल्लो. सो हांवें तांकां तुमचें जे तुमी जर जी सामकी इजिली जें करूंक शकतात तीच तुमची स्कील घेवन तेंच तुमचो फायनान्शियल बॅकबोन करात आनी फुडें सरात. हातूंत तांकां खूब आदार केल्लो आसता. म्हाका 10 वर्सां मी स्लोली करीत आसात आनी असो एक हे घेतलो की आमचे हॉटेल्स घेतात चंय ट्राय करीत आसात विदावट एनी बीग लायमलायट, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस म्हणटात तशी. आज मेरेन आमी सॅमी फायनलाक पाविल्ली आसा. सो टुडे म्हाका अशें दिसलें की जे गोंयचे आमचे पयलींची जी पद्दत आशिल्ली की घरान लोकांक आपोवन जेवण करून मागीर तो ते घराचो एक मसालो जातालो आनी तांचो जो ट्रेडिशनल जाता. सो तीच पद्दत हांवें ट्राय केली हो कन्सेप्ट हांगा हाडपाक की आमचो हो मसालो पयलीं तुमी खावन पळयात, आमी जशें रांदता तशें तुमी खावन पळयात आनी एकॉर्डिंगली तुमी मागीर डिसायड करात आमचो घेवन बाजारान हाडप ऑर ना. ताजे खातीर म्हाका लोकांचो सपोर्ट जाय कित्याक फायनल जें घेवपी आसा ते लोक घेवपी आसा. सो तांचो जर आदार मेळटा जाल्यार आय कॅन गो अहेड. काँग्रेस आणि गैरव्यवहार हे समीकरणूच जाल्लें आसा. काँग्रेसीचो खासदार धीरज साहू हांचे कडेन 210 कोटी रुपया आयले खंयच्यान असो प्रश्न खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें उपरासलो. तशेंच काँग्रेसीन हाचेर जाप दिवपाची मागणी ताणें केल्या. आता इन्कम टॅक्सान जी साऊच्या घराचेर रेड मारली आनी तेच्या वेगवेगळ्या आस्थापनाचेर 40 मेंबरांची जी टीम आसा आनी तांच्यांनी वेगवेगळ्या 10 लोकेशनाचेर हे रेड मारिल्ली आसा आनी ती 6 तारखेर वेनसडे सकाळी सुरू जाली आनी अजुनूय चालू आसा. आनी हे जातकच त्याचे वेगवेगळे जी आस्थापना तेचे भितर लिकर इंडस्ट्रीज त्याची आसात,
वेगवेगळ्यो ज्यो आस्थापना आसा त्या सगळ्याचेर ब्रिक्स करपाचे आसत. हे वेगवेगळे जे आसा तातूंतल्यान इरेग्युलरिटी ज्यो आसा ते भरपूर आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान तेजे कडेन हे पयशे सांपडलेले आसा. त्यामुळे आमची मागणी आसा की त्याचेर कायद्यान जी कारवाई जावं जाय ती करपाक जाय. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते डिपार्टमेंट ताचेर ही हे जी आसा कारवाई ती करतलेच. पण दुसऱ्या वटेनच्यान आमी एक जर पळयलें आसत जाल्यार एक वटेनच्यान हे लोक केवळ म्हणजे पयलींचे सरकारां जी काँग्रेस किंवा आनी अलायन्स स्टेटीचे सरकार करताले त्याच्या वेळाचेर प्रत्येक सरकारा भितर करप्शनय आसतालें. काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्सां म्हणजे बरींच वर्सां ह्या देशांत राज्य केलें, देशाक लुबाडलं. केन्नाच तांच्यांनी देश व्हडलो जावचो हे तकलेंत दवरूं ना. स्वता व्हडले कशें जातलें इतलेंच दवरलें आनी त्या वेळार स्वताचें व्हडलेपण केलें. स्वता तेंचे लिडर, तेंची फॅमिली, काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर, तेंची पूर्ण फॅमिली म्हणजे गांधी परिवार मागीर सगळे भितर आसले, जावय आसतले, धूव आसतली, हे सगळे व्हडले जावप हे तेंच्यांनी तत्व पळयलें. आनी त्या मागीर काँग्रेस आनी करप्शन हे आसा. त्यामुळे ज्या साहू तेचे कडेन जे सांपडलेले पयशे तेचे बरोबर बाकीचे जे आसा तेचेर योग्य कारवाई त्या डिपार्टमेंटान जावची अशी हांव मागणी करता. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही. शॉपिंगसाठी 6 ते 10 डिसेंबरच्या दरम्यान डॉन बॉस्को हायस्कूलच्या इंडोर स्टेडियममध्ये आपण हे प्रदर्शन खरेदी यात्रा घेऊन आलेलो आहोत. 10,000हून अधिक नामांकित उत्पादनं आणि 100हून अधिक नामांकित कंपन्या, वेगवेगळे डिस्काउंट्स, वेगवेगळ्या ऑफर्स आणि स्कीम्स या प्रदर्शनात ग्राहकांसाठी आम्ही घेऊन आलेलो आहोत. तेव्हा सगळ्या गोवेकरांना विनंती की त्यांनी इथे यावं आणि खरेदी करावी. विसरू नका. 6 ते 10 डिसेंबर डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात.